बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो भोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. बोगाळ बाबडीनो, आयचो सेवा धर्म आमचे जिवीत नवसरूंक देवाशी परतून येवंक आमकां आपयता. आमी पातोक आदारताव, आमचो सुंबून देवाताय मोडटाव. आमचे पातोक ओळखून घेवया, देवाशी परतून येवंक नव्या जिविताची पावलां मारूंक आमकां ह्या मिसान कृपा आनी बोड मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर सगल्या आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोण, सोम्या काकूत कोण, क्रिस्ता काकूत कोण, क्रिस्ता काकूत कोण, सोम्या काकूत प्रार्थुया. हे मिसा भेटयता जोवन आनी जेनिफ आल्मेदा हांच्या इतिहासा पासत देवान तांकां बरी भलायकी दिवं, तांचेर शुभ आशिर्वाद घालून मागुया. तेच परी आमची जायतीं खासगी मागणी आसात, इंतेसावां आसात. ह्या वेळार भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन भावार्थान आमी देवा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा, तुवें लिस्बोवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरशी आगांताक आसलेल्याचो तीर आस्त्र करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळे आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिवं तुजे सगळे पवित्र आत्मेचे एकपणान जो जियेतान राजभर चलयता सासणाच्या ससना. सोफोनियास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. कल्पतल्या कश्टलोल्या जुलूम दितल्या शाराक कोनिश्टा येता ते केन्नाच आपोण्याक कान दिनासले, चूक दाखयल्यार मानून घेनासले. सर्वेस्पराचेर ताणें केन्नाच विस्वास ठेवूंक ना.
आपल्या देवा सोरशी ते केन्नाच लागीं सोरूंक ना. वय सगल्यांनी सर्वेस्पराच्या नांवांक उलो मारच्याक आनी एकाच जुवा खाल ताची सेवा कोरच्याक हांव पोरजांक नितोल वोंट दितलो. इथिओपियेच्या नोदीच्या कांठा फुडें पर्यान म्हजे पुजारी म्हाका देणी हाडटले. तो दीस पावतोच म्हजेर आड केल्ल्या वायट कोन्याची लॉस तुका भोगची ना, कित्याक तुज्या मदल्या गोरविस्तांक हांव काडून उडयतलो आनी म्हज्या पवित्र पर्वतार तूं गोरवान चलची नाय. तुजे मदें हांव दवरतलो एक ल्हानवीक आनी हालती पोरजा आनी इज्रायला उरल्यान ती सर्वेस्पराच्या नांवाचेर विस्वास दवरतली. ती कांय वायट कोची नात, फोटी मारची नात, ताच्या तोंडान लोबाडी जीब मेळची ना. कोणाचीच भिरांत नासतना ती चोरवाक वेतली आनी विसव घेतली. देवाचें उतोरें. जबाब. दोलदिल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळीं म्हणुया. दोलदिल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगल्या वेळार सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची सुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सोबे म्हज्या आत्म्यांक वडवीक मेळटा. जबाब. दोलदिल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताचे दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगळटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां केदीस पडचें ना. दोलदिल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. दोलदिल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रिथ्वी वेलो तांचो उगडास नाच कोत्ता. बरीं मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पर तांचें आयकता आनी सगल्या आकांतांतलीं तांकां निवारता. जबाब. दोलदिल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. जांचें काळीज दुखवलां खोंतवलां तांचे सोरशी सर्वेस्पर आसाच. जांचें मन कोळवळटा वळवळटा तांचेर सर्वेस्पर हात ओडटा. आपल्या सेवकांच्या आत्म्यांक सर्वेस्पर तारण दिता. ताच्या गोपान आसरो सोदतल्यांक तो केदीस खास लावचो ना. जबाब. दोलदिल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. शुभ वर्तमानांक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. ए सोम्या, कालाव करी नाका. तुजे पोरजेची पातकां बोगोस. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. Mateva pormone Gesù Cristace शुभोत्तमा. मुखेल याज्ञिकांक आनी लोकांच्या वडिलांक जेसून म्हणलें, तुमकां कितें दिसता? कोण एका मनशाक दोग पूत आसले. ताणें पयल्या सर्शी येवन म्हणलें, पुथा वच आनी म्हज्या धाकाच्या मोड्यान आयज वावर कर. पूण पुतान म्हणलें, ना, वेचो ना. पूण उपरांत ताणें मन बदल्लें आनी तो गेलो.
मागीर बापायन दुसऱ्या वर्शी वचून तशेंच सांगलें. पूण ताणें परती पाडून म्हणलें, वेता सायबा, पूण गेलो ना. ह्या दोगां भितर कोणें बापाची खोशी केली? ताणें म्हणलें, पयल्यान. जेजून तांकां सांगलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, 2 वसुलदार आनी नायकिणी तुमचे आदीं स्वर्गा राज्यांत वेतात. कित्याक जो हांव नितीची वाट शिकोवंक तुमचेशी आयलो आनी तुमी ताका सोत मानूंक ना, पूण 2 वसुलदारांनी आनी नायकिणींनी ताका सोत मानलो. तें पळोवन तरी ताका सोत मानूंक तुमचें मन मागीर पर्यान बदललें ना. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमानी वाखाणणी तुका क्रिस्त. मोगाळ भावणीनो, आयचो सेवा धर्म आमचें जिवीत बदलून देवाची परतून येवंक आमकां आपयता. आमी आमच्या जिविताचेर लक्ष घालुया. आमी कसलें जिवीत जियेता, बरें जिवीत जियेता वो वायट जिवीत जियेता. देवाक लागीं आसा वो आमी देवा सशिल्लीं पयस गेल्लीं आसा. देवाचो आमचो संबंद आमी घट केला वो आमचो संबंद मोडलेलो आसा. आयच्या शिव वर्तमानात जेजू निमाणे वळ्यो म्हणटा, 2 वसुलदारांनी आनी नायकिणींनी जुवांचें उतर आयकून आपलें जिवीत बदललें. आमी कितें करूं जावं गाय? जिवीत बदलुया, नवी मनशां जावुया आनी देवाची आमी परतून येवुया. आमी जायते फावटी अशें म्हणलोलें आयकलां, एक्शन स्पीक लावडर दॅन वर्ड्स. तुज्यो करण्यो उतरां परस अदीक उलयतात. वॉक द टॉक. जें कितें तूं उलयताय तें चलून दाखय. आनी आमकां जायतीं मनशां मेळटात जे आपलें उलोवप चलून दाखयतात. आमचो आदलो पाप साय फ्रांसीस आपल्या जिवितान तसलें जिवीत जियेलो. जेजून जें कितें आपल्या जिवितान सांगलें तें ताणें पाळलें. पूण दुसरे वाटेन आमकां जायते आनी मनीस मेळटात जे उलयतात एक पूण करिनात. 2 वसुलदार फारिजेव आसले, ते जायते उलयताले पूण आपल्या जिवितान कांयच करिनात. जायते आमचे मंत्री आसात, सांगून दाखयतात हें करतलो तें करतलो, पूण जिवितांत कांयच करिनात. जायते फावटी आमीच आमच्या जिवितांत तशेंच करतात. मागणें करतात, मिसां घेतात, वांटो घेतात, रेतीर करतात, पूण जिवितांत कांयच बऱ्यो करण्यो करिनात. फकत उतरांचोच बडबड, करण्यान कांय दाखोवन दिनात. मोगाळ बाबडीनो, आयज जेजू आमकां जें कितें तूं उलयताय त्यो करण्यांतल्यान दाखोळ करूंक आमकां आपयता. ग्रॅम स्टेन्स आनी ग्लॅडीस स्टेन्स ही दोग गो बायलां आपल्या भुरग्यां बरोबर 1983 वर्साक आमच्या भारतांत आयलीं. तीं ऑस्ट्रेलियन मिशनरीज आनी ओरिसा ह्या गांवांत रावूंक लागलीं. थंयसर खंय जायते कोडकार आसले, लेपर्स आसले आनी ह्या कोडकारांक गाये फुट्टाले, तांकां वास मारतालो. ही खंय तांची सेवा करूंक लागलीं, तांकां आदार दिवंक लागलीं, तांकां न्हाणोवंक लागलीं, तांचे गाय धुवंक लागलीं आनी खंय जायतो बरो वावर ती करूंक लागलीं. पूण हो वावर थोड्या मनशांक आवडूंक ना, थोड्यांक लायक जावंक ना. आनी खंय एका दिसाक हो ग्रॅम स्टेन्स आपल्या दोगां पुतां बरोबर एका खेड्या गांवांत गेल्लो तांकां थंयसर आदार दिवंक. आनी सगलो वावर कोत्ता म्हणसर तांकां खंय रात जाली. आनी ताणें चिंतलें खंय आयज आपूण त्याच गांवांत रावतलीं. तांची खंय जीप आसली आनी ते राती खंय ग्रॅम स्टेन आनी ताचे दोग पूत जिपीन न्हिदूंक गेले. आनी न्हिदलोले आसतना थोडो लोक आयलो, ताचे जिपीक उजो घालून तांकां ताणें जिवेच मारले. मोगाळ बाबडीनो, असल्या वेळार
ही ताची घरकान कितें करता काय ही ताची घरकान म्हणटा हांव म्हज्या दुस्मानांक म्हज्या घोवाच्या दुस्मानांक सगल्यांक बक्षिता कारण जेजून आपल्या दुस्मानांक बक्षिले तांकां कांयच वायट करूंक ना पूण दुस्मानाचो मोग केलो तेच भाशेन हांवूय करतली जें कितें ती उलयली तें करून दाखयलें मोगाळ बाबडीनो जेजून आपल्या जिवितांत तशेंच केलें जेजू म्हणटालो एकामेकाचो मोग कर जेजून मोग केलो एकामेकाक बोगस जेजून बक्षिले एकामेकाक आदार दी जेजून आदार दिलो आमी कितें करता काय दुसऱ्यांक बक्षिता दुसऱ्यांचो मोग करता दुसऱ्यांक आदार दिता काय आयच्या शिव वर्तमानांत आमकां ह्या दोगां पुतांची खबर मेळटा पयलो पूत जाका बापूय म्हणटा वच आनी म्हज्या मोड्यांत वावर कर तो पयलीं म्हणटा ना वचना पूण उपरांत वेता दुसरो आसा आपूण म्हणटा वेता सायबा पूण वचना फकत उतरांनीच म्हणटा वेता म्हूण पूण कोरण्यांनी दाखोवळ करिना पूण दुसरो पयलो पूत आपूण वचून कोरणी करून दाखयता वगाळ बाबडीनो आमच्या जिवितांत जायते फावटी अशेंच घडटा आमी जायतीं उतरां उलयता पूण जिवितांत कांयच करून दाखयना आमी आमकां भावार्थ आसा म्हणटा पूण भावार्थ आमच्या कोन्यांनी दाखोवळ करिना भावार्थ आनी बऱ्यो कोरण्यो बरोबर वचूंक जाय बाकी जाकोब म्हणटा फेथ विदाउट गूड वर्क्स इज डेड जर तर तुका भावार्थ आसा पूण तुज्या जिवितांत कांयच बऱ्यो कोरण्यो नात तुजो भावार्थ मेलोलो भावार्थ बऱ्या कोरण्यांतल्यान दाखोवळ कर आयच्या पयल्या वाचपान सोफोनियास प्रवादी इस्रायल पोरशेक एक शिटकावणी दिता आनी म्हणटा तुमचें जिवीत बदलात तुमी तुमच्याच वाद्याची जाल्यांत तुमी तुमकांच जाय तें करतात देवाशी तुमी परतून येयात तुमचें जिवीत बदलात मोगाळ बाबडीनो हो क्रिस्त येण्याचो काळ जिवीत बदलपाचो काळ देवाशी परतून येवपाचो काळ आमच्या जिविताचेर लक्ष घालुया जिवीत बदलून देवाशी आमी परतून येवया ही मिसाची विटीन वांटो घेतना जिवितान आमची उतरां आनी कोरण्यो बरोबर वचूंक जाय बऱ्यो कोरण्यो करुया आमचें काळीज मोन नितळ करूंक देवाशी परतून येवंक ह्या मिसान आमकां कृपा आनी बोड मागुया सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी आमची गरजो आमी देवा मुखार दवरुया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाचो मोग आनी काकलूत आपले पोरशेक वांटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका आमच्या कुटुंबाचो दर एक वांगडी शांतीचो दूत जावंक आनी घरांत आनी घरा भायर बरेपण शिपडावंक तांकां बापाचो आदार मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका ह्या मिसान जोवन आनी जेनेफ आल्मेडा हांणी आपलें इंतेसांव भेटयलां तर बागिवंत आंतोनीचे विणवणेन बापाचो सुबाम आशिर्वाद तांकां फावो जावंक तांचे खातीर मागुया
जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. ओगेपणान आमच्यो खासगी गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. मोगाळ बापा, दुयेंनी आमची मागणी आयकून घे. आमचें जिवीत बदलून तुका आमी लागीं येवंक जिवितांत जायत्यो बऱ्यो करण्यो करूंक तूं आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गायन घेवया. C24 पेज नंबर 38. C24. मातेचे भांगार करूं शकताय तूं एकाच उतरां. माती धूळ आमचे जिणे भांगार कर पवित्र आत्म्यान. दयाळ बापा भक्तीपणान किरकोळ ओलक्या जिविताचे तुका वोगता आमचे वरदान. तुका वोगता आमचे वरदान. दयाळ बापा भक्तीपणान किरकोळ ओलक्या जिविताचे तुका वोगता आमचे वरदान. तुका वोगता आमचे वरदान. तुजो पूत जीवन जेजू मोळीक भांगाराचे आमची जीण बदलून आतां. जेजूचे जिवीत जावचें. दयाळ बापा भक्तीपणान किरकोळ ओलक्या जिविताचे तुका वोगता आमचे वरदान. तुका वोगता आमचे वरदान. मोच्या भावा भयणीनो, मोच्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें शाबूड मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस्पर मानून घेवन. सोर पदवेदार आनी भोव वर्त्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक गोयोन समर्पण तुजें तोरपण आमी ओळखून घेताव आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मारताव. आमच्या गूण ह्या काल तुज्या मोगान जिवन सासणाची सोडवण सोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुझे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर खाडी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंतून तुज्या भक्तांच्या मनाक हो दीस समोरमूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवान जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उरयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्त सांगाती
निरंतरी आमी तुझी स्तुती गायता. Povid, 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 dal barato, solves fortum, povid, 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 dal barato, solves fortum, sorgani sausar bolna. Tuja voi bobam, utsorgi, tu gazoi zoi, sorves porace navieta, eta tagazoi, utsorgi. Sorgi tu gazoi बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक करचें रगत, पातकांचे भक्षणे मेलशाक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशा पासत ते वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgotuja. Somia Jesu tuझे मरण आमी समोरता, तुझ्या पुनर्जीवनपण आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी आत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वांची खास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागियोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गोंडी बापा, आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुवार मारी देवाची माई सांगाती, तिचो पोती भाग्यवंत सुजे, भाग्यवंत आंतोन, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा
आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमी सगळीं दीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोश, आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमान तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्तातून तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावात्याचेर दिश्ट घाल, आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेत आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची देवाची शिली शिली संसाराचे पाप काढलेली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संसाराचे पाप काढलेली आमची काकूत कोर. देवाची शिली संसाराचे पाप काढलेली आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संसाराचे पाप काडटा ती. शेडीच्या जेवणाक आपयल्या सगळीं आमी सुभागी. सोम्या ते म्हजे भितर येवचें म्हाका खबर ना, पूण कास्तान म्हाका बराय. The Holy Communion is reserved only for those who are baptized in the Catholic Church and for those who remain in communion with the Catholic Church. If any non-Catholics are present, or persons of other faith, or persons who do not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना आमी गायन घेवया. D29 पेज नंबर 62. D29. मोज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणां मोदे कोरें सांगता तूं हांव आसा. मोज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणां मोदे कोरें सांगता तूं हांव आसा. तुजें नांव घेता तुका मान दिता, काळजांत तांचोगली तुका वोड दिता. आमचे मोदे राव जेजू, मोज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणां मोदे कोरें सांगता तूं हांव आसा. मोज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणां मोदे कोरें सांगता तूं हांव आसा. तुजो सोद आयकून तुजो मोग ओळखून संतोशान सोगली तुका वाखाणटाव. आमचे मोदे राव जेजू.
मोज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणां मोदें खरें सांगता तूं हांव आसा तुजी कुडशेवून तुजें रोग पिवून तुजी वान भरून आमी एक जाता आमचे मोदें राव जेजू मोज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणां मोदें खरें सांगता तूं हांव आसा मोज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणां मोदें खरें सांगता तूं हांव आसा दिसान दीस आमी आमची वाट चलता संतोश गोश्ट भोगता तुज्या सांगाती आमचे मोदें राव जेजू जे नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणां मोदें खरें सांगता तूं हांव आसा मोज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तेगा जाणां मोदें खरें सांगता तूं हांव आसा प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा भागिवंत आंतोनीन तुजी आनी तुजे पवित्र सभेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ली खातीर शासनीक संतोशाचो मुकूट ताका फावो जालो. आमी आतां शेवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बोळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भाव भयणाची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाताक सास्तांचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भाग्यवंत आंतोनीच्या इमाजी हातान सेरपेन धरून आमच्या सविने स्टोरान विक्रेक मेळटात. तुमी त्यो घेवच्यो. तुमकां कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर हायसीन कुमसुदोरीन आसा. सिस्टर सेंड्रा कोंकणींतल्यान कावन्सिलींग करता. कोणाकूय तिका मेळूंक जाय जाल्यार तेजे लागीं अपॉयंटमेंट घेवचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं तुमची सवय आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भागिवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणे. भागिवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका भागिवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पिटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी
देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उशीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोणती परीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. भाग्योन आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोळ्याळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे आनी म्हजें हुस्के आनी खोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकान पडे. म्हज्या हुस्क्या खोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेन आसलोल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीच मेळून घे. उंसुऱ्यांच्या बागयोन आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवेदार मजतीन एक घालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवाडाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सुसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडेरांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदेन जेजू सारकेले बरे गूण ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या आनी उजळाच्या मार्गात चलोवंक तांचे खातीर तूं तमानासतना विनोदी कर. आमेन.